नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। देवनागरी लिपी सारको रोमी कोंकणी लिपीकूय समान दिवचो दर्जो पुराय गोंयांतल्या 16 ग्रामसभांनी केलो एकमतान थाराव पास। दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच बेताळबाटी ग्रामसभेत सनबर्न विरोधात एकमतान थाराव जालो मंजूर। वार्का ग्रामसभेतूय सनबर्नाक विरोध। मये वांयगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत तापलो सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न। गोशाळेपासून जाता प्रदूषण ग्रामस्थांचो दावो। मोलाच्या एकनाक्यार शेनवारा राती कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तॉल बाळगिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानच्या एका तरणाट्याक केल्ली अटक। ह्याच प्रकरणात रामनगर पुलिसांनी आनीक दोग दुबावितांक घेतल्या ताब्यात, जाल्यार एकलो फरार। देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान कुंकळे मार्केटाची जाल्या वायट स्थिती। साधन सुविधा इबाडल्यात, मार्केटां वाडल्यात झगडी। आणि पणजे भितरल्या रस्त्यांचेर धांवपाक लागल्यात ईव्ही कदंबा बशी, प्रवाशांक जातलो फायदो। खासा रिपोर्ट। आता खबरो विस्तारान। मये वांयगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न तापलो। गोशाळेपासून प्रदूषण जाता असो दावो ग्रामस्थांनी केलो। प्रदूषण जाता ते जर दाखोवन दिलें तर गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारी हांणी स्पश्ट केलें। गांवा भायल्यांक मये गांवांत घरां बांदपाक पंचायतीन परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली। मये वांयगिणी पंचायतीच्या ग्रामसभेत सिकेरीच्या गोशाळेचो प्रश्न परत तापलो। गोशाळेक लागून प्रदूषण जाता असो दावो ह्या वेळार ग्रामस्थांनी केल्लो। जर प्रदूषण जाता ते दाखोवन दिलें तर आपूण गोशाळा बंद करता अशें गोशाळेचे संचालक कमलाकांत तारीन स्पश्ट केलें। तशेंच जांकां सनद दिल्या तांची नांवां 1/14च्या उतार्यांत घालची अशी मागणी आदलो सरपंच सुभाष किंदळेकार हांणी ग्रामसभेत केली। ते भायर साबार विशयांचेरूय ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली। इतलो पावस पडला बाळ एक बांय भरले आसून म्हणून म्हाका पणसून बांयचो तळ दिसता इतलें पाणी जें आहा तें म्हाजेर खूब आसा। म्हाका समाधान जालें, कारण हांवें जें कितें हें केलां प्रिकॉशन घेवपाक सुरू केलां तेजें उत्तर मेळटा। रुपेश शेख हे पंच आहा पळय तेंचे आन्सर तेंच्यांनी म्हाका आफोन येलो ते दाखयलें सगळें। हांवें तांकां एक शब्द दिलो म्हणून म्हटलें हांव हें करता आनी फुडें जर कितें जाल्यार हांव शाळा बंद करता। आनी आजुनूय सांगता, जर कोणाक जर त्रास जाता आनी शेणामुळे आनी मुत्रामुळे जर पाणी पळोवंक जाता जाल्यार आजुनूय सांगता हांव शाळा बंद करता आनी तेजेर व्हडलो विशय तुमकां करपाची गरज। माया पंचायतीचो एक रहिवासी आयज आमची ग्रामसभा आसली आनी हांवें म्हजें जें म्हाका दिसता की पंचायत आमची माया पंचायत फुडें भशेन एडमिनिस्ट्रेशन चलचें म्हणून थोड्यो ज्यो ती चुकता थंयसर तांकां पॉयंट आवट केलें, जेणे करून खूब चुकी केल्या। इनकम्प्लीट पंचायतीचें इनॉग्रेशन तेंच्यांनी केलें, पयल्यान पयली ते तेंच्यांनी चुकीचें केलें, पूण तेजेर तांकां शिकोवूंक मेळटा। दुसरो विशय म्हणजे आमच्या जे हितून एक गोशाळेचो विशय येयलो। गोशाळे बद्दल जे आमकां थंयसर फाटले ग्रामसभेक आमकां एक हें मेळ्ळें की 14,000 सुद्दां गोरवां हांगा घेवंक मेळटा म्हणून आपल्या कॅपींग आहा म्हणून। पूण आमी तेजेर बाकीच्या ग्रामस्थांनी उलयलें की 14,000 ना, फक्त मयाच्यो ज्यो गोरवां आसा तांकां तेंच्यांनी हँडल करचें। बाकीच्यो ज्या गांवांच्यो जी गोरवां येता तांकां थंयसर तेंच्यांनी हें करचें, कित्याक जेणे करून हांगा प्रदूशण जावचें न्हू, हेल्थाचो कॅर घेवचो। आनी ह्या माध्यमांतसून आमचे थोडे माजी सरपंच आसले जे ग्रामस्थ आसले तेंच्यांनी रिजोल्युशन एडॉप्ट केलें की फाल्यां जर कितें जर ह्या हेका जर कितें जर वायट जर घडलें हेल्थाचेर बीन येयलें जाल्यार पंचायत मंडळ आनी हेल्थ डिपार्टमेंट हे ताका दोशी आसतले आनी तेंच्यांनी ती सगळी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तेणी तेंच्यांनी घेवची। सीमा आरुदेकर, मये पंचायतीची सरपंच। आज आमची ग्रामसभा आसली आनी ह्या ग्रामसभेत जायते खुबशे विशय आसले लोकांचे। ते विशयांचेर आमी भरपूरशे असे हे आसले तेजेर आनी भरपूरशे हे दिले। तेंची प्रत्येक प्रश्नाची जागो दिल्ली आसात आनी आयची ग्रामसभा खूब बरी जाली। मेन जो आसा सनत
जी सनत आमकां जी बी हेचेर दिल्ली आसा तेन्ना ते सनतीचेर आमी एक रिजोल्युशन घातला की जो सनत दिल्या त्या सनतीचेर आमकां ती सनत दिल्या ते 114 आमचें नांव येवचें, कित्याक जेणे करून मयान जी घरां आसा तांकां संरक्षण तशें कांय ना. ते 2014 जो कायदो जावं आनी कितें केला तसो ना. आमकां तरी दिसता की हो खंयच्या तरी इलेक्शनाच्या हेच्या पुरती, कित्याक पयलींच्यान जाली 25 वर्सां ह्या एका झगडटा आनी लास्ट झगडोन आमकां मेळ्ळो हो 2014 जो एबॉल्युशन एक्ट. त्या खातीर ह्या सनतीचे आहा ते ए क्लासान येवंक जाय, ते आमचे बी क्लासान येयला. तेन्ना सरकारान हो ए क्लासान घेवन जावं आनी कितें करून आमकां त्या 114 नांव आमकां मेळोंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मोले चेकनाक्यार शेनवारा राती कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तॉल वांगडा दवरिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानच्या 22 वर्सां पिरायेच्या एका तरणाट्याक अटक केल्ली. मात ह्याच प्रकरणात रामनगर पुलिसांनी अनमोड वाठारांत जोधपूर राजस्थानातल्या आनीक दोगा दुबावितांक अटक केल्या. सध्या 3 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक यश आयला, जाल्यार ह्या 4रांतलो एकलो फरार आसा. ताचो सोद घेवप चालू आसा. शेनवारा राती मोल्या चेकनाक्यार गस्तीचेर आशिल्ल्या कुळे पुलिसांनी बेकायदेशीर पिस्तॉल वांगडा दवरिल्ल्या प्रकरणात राजस्थानच्या 22 वर्सां पिरायेच्या लाडू सिंग ह्या तरणाट्याक अटक केल्ली. ताचे कडल्यान बेकायदेशीर पिस्तॉल आनी 3 बुलेट्स पुलिसांनी जप्त केल्ल्यो. मात ह्याच प्रकरणात आयतारा रामनगर पुलिसांनी अनमोड वाठारांत जोधपूर राजस्थानातल्या आनीक 2 दुबावितांक अटक केल्या. ह्या दोगांकडे रिव्हॉल्वर आनी 8 बुलेट्स सापडल्यात. सध्या 3 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक येस आयला. तशेंच ह्या 4रांतलो एकलो दुबावीत फरार आसा. कुळे आनी रामनगर पुलिशे कडल्यान ताचो सोद घेवप चालू आसा. काल कुळे पुलिसांनी जेन्ना मोल्या चॅकपोस्टाचेर जेन्ना ते गस्तीर आसलेले, कुळे पुलिसांनी जोधपूर राजस्थानाचो एकटो लाडू सिंग एका संशय म्हणून ताका अरेस्ट केल्लो. अशें आयकूं येता की टोटल ते 4 जाण आसलेले आनी 4 जाणां पैकी हो एकटो पयलीं तांकां अनमोड पुलिसांक जावं आउटपोस्टार तांकां कट मारून हो पळोवन येयल्लो आसलो. आनी दुसरी म्हळ्यार 2 जाण आसा ते तांकां अनमोडची पुलिसांनी धरलेले आसा. आनी दोगा कडल्यान म्हणून 8 जिवंत कारतूस मेळ्ळ्या आनी 2 रिव्हॉल्वरां. आनी कुळे पुलिसांनी एकट्या धरला, तेजे कडेन 1 रिव्हॉल्वर आनी 3 कारतुसां मेळ्ळ्या. टोटल 11 कारतुस्यो आनी रिव्हॉल्वराची गुळयो आनी 3 रिव्हॉल्वर मेळ्ळे आसा. एकटो पळोवन वचपाक यशस्वी ठरलेलो आसा. ताजो तपास कुळे पुलीस करता आनी रामनगरचे पुलिसूय चवकशेक चालू केल्ली आसा. आतां जे मेळ्ळ्या तेंचे कडल्यान बारकायेन चवकशी करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दक्षिण गोंयांत आशिल्ल्या कुंकळे मार्केटाची स्थिती पुरायपणान बिगडल्या. मार्केटाची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान सध्या मार्केटाची अवतिकाय जाल्या. भितरली साधन सुविधा इबाडल्या, तेन्ना ह्या मार्केटाची दुरुस्ती करची म्हणून थळाव्यांची मागणी. हे कुंकळेचे मार्केट संकुल. ह्या मार्केटात भाजी, नुस्तें, चिकन हे सगळे एकीच कडेन मेळटा. फाटल्या 15 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2009त हे मार्केट बांदिल्लें. पूण आतां पळयत जाल्यार मार्केट संकुलाची स्थिती वायट जाल्या. ताची सारकी देखरेख जावंक ना. आतां फुलकारां मदीं झगडी जातात. भायर चिकनाची दुकानां घातिल्ल्यान मार्केटात चिकनाची दुकानां थाटून बशिल्ल्यांक गिरायक जायना अशें थळावे सांगतात. आज आमी ज्या जाग्यार आसात ते आमगेले कुंकळचे मार्केट. भाजीपाल्याची जावं, फ्रुट्साची जावं, चिकनाची जावं, नुस्त्याची जावं, जवळ जवळ 2009 हे ल्हानशे आनी सुंदरशा मार्केटाचें ओपनिंग जालें. आमकां कुंकळकाराक खूब उमेद जाली की इतलें सुंदर अशें मार्केट हांगा बांदलें. भाजये खातीर, फ्रुट्सां खातीर वेगळें, नुस्त्या खातीर वेगळें, चिकना खातीर वेगळें, अशें वेगवेगळे डिविजन करून बांदलें. पूण कालांतरान आज जर मार्केटा परिस्थिती जर पळयत, ह्या मार्केटाचें जर छप्पर पळयत जाल्यार ताका गेल्ल्या जेन्ना तें बांदलां ताजे नंतर पेंट मारला काय ना हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. ह्या मार्केटा भितर आज खुबशे म्हळ्यार आमचे हांगचेय बसतात लोकल्स प्लस भायलेय बसतात. पूण जी फुलकारां आसात तांची एकामेकां भितर झगडी, प्रत्येक जाण सिस्टमॅटीक आपल्यालें सामान दवरनात. आनीक जो चिकनाचो जो हांगा कावंटर केल्लो आसा, चिकना खातीर वेगळी स्टॉल केल्ली आसात. पूण ते चिकन विकता जाल्यार म्हणणें अशें आसा की आमकां हांगा स्टॉल दवरल्यात पूण आमकां हांगा कस्टमर येनात. कारण मुन्सिपाल्टीन जळोव मळा चिकन सेंटरा खातीर वाटेर वाटेर सगळी परमिशन दिल्ली आसात. ताका लागून लोक वाटेर वाटेर घेतात आनी वतात. आनी हांगा हे बाबडे आपली भाडी दिवन मोठी भाडी फारीक करून हांगा दुकानांनी बसल्यात. हांचे कडेन गिरायक वळून पळयना म्हणून. तुम्ही ही आमची कुंकळी मार्केट
ही कुंकोळी मार्केट बांदली तेन्ना अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टरांनी तेन्ना बांदली. श्री जोकी आलेमांव अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसलेलो आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर ती ही मार्केट बांदली आनी ही मार्केट बांदून जातकच एका झोनींग जाल्लें हे मार्केटीक. हो आतां हे सोंपें आहा, हे सोंपें ओन्ली फॉर फ्लावर्स आनीक वेजिटेबल फ्रूट ताका म्हणून आहलें. ते सायडी आहा ते ग्रॉसरी, सायडी आहा ती फीश, अशें करून तें झोनींग केल्लें आहलें. बट हिंगा कितें जालो आहा, हिंगा हे सोंपें आहा देवाक जर सोंपें तो चल जाल्यार म्हणटा बेश्ट बंद पडलो आहा. लोकांच्यान जायना सोंपें पे करपाक. पे म्हणल्यार तेंगे हे रेट हाय आहा. सो लोक कितें करता डायरेक्टली भायर बसता. आतां हे आमगेले वेजिटेबलवाले हे आमगेले लोकल वेजिटेबल्स जे लोकल फूड हे वेजिटेबल म्हणटा ते येवन बसता. तेंगे सांगप कितें कितें हिंगे हे पे करपाक आमच्यान जायना म्हणून आमी थिंग भायर बसता म्हूण. दुसरें म्हणल्यार कितें आहा, हे सोंपें आतां आहा, हे सोंप्यांक कोण कोणी हाडून दवरलो आहा बेश्टेच. आतां ते सोंपें पे करता, ते सोंपें रेंट फारीक करता काय फारीक करना काय ते आमकां खबर ना. पूण दुसरी हांकां वेजिटेबल येयले जाल्यार वो फ्रूटवाले कोण येयले जाल्यार तांकां हांगा बसपाक मेळना. तांकां भायर बसपाक पडटा. थिंग बसून भायर बसून आहा हो जण हिंग बसलो आहा. हे सोंपें आसतना एमटी आसतना लोक भायर बसता. तें अशें जावपाक जायनासलें. पूण मुन्सिपालिटी कांय एक्शन घेयना. मार्केट भायल्यान दिसपाक व्हडलें आसा खरें, मात भितर सारकी साधन सुविधा ना. दादल्यां खातीर आशिल्लो टॉयलेट फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालो बंद आसा. हाका लागून विक्रेत्यांक त्रास सोंसचे पडटात. सरकारान विक्रेत्यांचे प्रश्न आनी समस्या बेगोबेग सोडोवचे अशी मागणी यतीन तळावलीकर हांणी केल्या. हे वेंडर्स जरी असले तरी ते आमचे सगळे भाव भयणाच. हांगा प्रत्येक जाण आपल्याक पोट भरपा खातीर येतात, काम धंदो करपा खातीर येतात. तांकां वेवस्थीत साधन सुविधा दिवपा जाय. आज मार्केटाचो जर तुमी टॉयलेट जर पळयत, आज फक्त जेंट्स टॉयलेट लेडीज टॉयलेट चालू आसा, जेंट्स टॉयलेट बंद आहा. आतां ते बाबडे ट्रेडर्स आमकां सांगतात, वेंडर्स सांगतात, पूण ते स्वता उलय म्हणल्यार भितात. हो एक आयज दिसाचो व्हडलो विचार करपा सारको प्रश्न आसा. कित्याक तांकां तोंड आसा, तांच्यो भावना आसात, विचार आसा, उलयन दिसता पूण उलोवपाक भितात. तांणी सांगलें आनी आज तुमच्या माध्यमांतल्यान, गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूं सोदतां की हे जे वेंडर्साचे बारीक बारीक जे प्रश्न आसात ते बेगोबाग जाग्यार पडचे. हजारांनी पयशे खर्च करून मार्केटाच्या छप्पराचेर सोलर पॅनल बसयल्यात, पूण अजून मेरेन ताचो योग्य वापर जायना म्हूण यतीन तळावलीकर सांगता. आमगेल्या ह्या मार्केटाक सोलर सिस्टम बसयल्या लायटी लागून, पूण थोड्याचें म्हणणें आसा ही सोलर सिस्टम अजून चलच ना, लायटय सारकी ना मार्केटाक. तेन्ना हे इतले पयशे मोडून जर बसयतात जाल्यार त्यो सारक्यो वापरां हाडपा जाय, नाल्यार ते बसून कांय फायदो ना. पयशाच्यो उधळपट्टी जाल्ली भशेन जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कुंकळेच्यान भीमा पाटील. आता मेरेन पणजी शारांतली सिटी बस सेवा अत्यंत वायट स्थितीत आशिल्ली. प्रायव्हेट बसवाल्यांची मनमानी आनी बसींची जाल्ली अवतिकाय पळोवन लोक भौशीक येरादारी परस स्वताची वाहनां हाडपाक पसंती दिताले. पूण हें चित्र ल्हव ल्हव बदलतना दिश्टी पडटा. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट. एक म्हयन्या पयलीं पणजेच्या रस्त्या वयल्यान पयलेच फावट एसी इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागिल्ल्यो. सुरवातीक ह्यो बसी बस स्टँड ते मिरामार, दोनापावल आनी बांबोळी असो भायलो रूट घेताल्यो. आतां 8 दीस पयलीं पणजेच्या भितरल्या रस्त्या वयल्यान इलेक्ट्रीक बसी धांवपाक लागल्यात. म्हत्वाचें म्हळ्यार पणजेच्या 18 जून रस्त्या वयल्यान पयलेच फावट कदंबाच्यो बसी येतात. आनिकूय 2 रूट आसात ज्यो मध्यवर्ती पणजेचे सगळे रस्ते कव्हर करतात. तशेंच आल्तीन वाठारांत लेगीत वतात. दर 15 मिनटांनी ह्यो बसी पणजे बस स्टँडा वयल्यान सुट्टात. पणजेक पुराय वळसो घालपाक फक्त 20 रुपये तिकीट आसा. पणजे शारांत कामा निमतान येवपी लोकांक आतां पणजे भोंवपाक सोंपें जातलें. भितरल्या रस्त्या वयल्यान बसी सुरू जाल्या हें लोकांक अजून खबर ना. ताका लागून चडश्यो बसी रिकामी वतात. तशेंच भितरल्या रस्त्यांचेर बस स्टॉप घालूंक नाशिल्ल्यान लोकांक बसीक खंय रावपाचें तें कळना. मात ह्यो बसी जश्यो लोकप्रिय जावपाक लागतल्यो तशी पणजेची येरादारी कोयडी दिसान दीस कमी जातली, हातून मातूय दुबाव ना. पणजे स्मार्ट सिटीच्या नांवाचेर कितलेशेच प्रोजेक्ट चालू आसा. हजारांनी कोटी रुपया पणजे मोडल्या आनी कितले थोडे प्रोजेक्ट कसो लोकांक कसो व्हडलो फायदो जाल्लो ना. पूण असो एक गोश्ट आसा आनी एक प्रोजेक्ट आसा जो पणजेच्या लोकांक बरो यूज जावपाक शकता आनी तो म्हणजे हे सिटी बसीस. कितलींशींच वर्सां पासून पणजे सिटी बसींचो प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इतलो वायट आशिल्लो की लोकांक हाका आपल्यो प्रायवेट व्हेकल्स घेवन येवचें पडटालें. आनी ताजे खातीर हांगा एक मेजर प्रॉब्लेम जाल्लो आसा पार्किंगाचो. सगळे गाडी हाडिल्ल्यान हांगा पार्किंग प्लेस मेळना आनी ताजे खातीर हांगा ट्रॅफीक जॅम जाता एवरी डे. आतां हो सिटी बसीचो प्रॉब्लेम
आतां हळू करून सॉल्व जावपाक लागला, ही बरी गोश्ट आसा. कदंबान फाटल्या म्हयन्याक पयलीं 6 बसी सिटी बसी सुरू केल्यो आनी इलेक्ट्रीक बसी, तातूंत पोल्युशन जायना. एक सगळ्यांत बरी गोश्ट घडली पणजेकारां खातीर. आनी सुरवातेच्यो 6 बसी आशिल्ल्यो त्यो पणजेच्या आउटर रूट घेताले, म्हणजे बस स्टँड टू मिरामार, दोना पावला, बांबोळे आनी बॅक. सो अशे तरेचो हो रूट आशिल्लो. आतां आनीक 5-10 बसी नव्यो बसी सुरू केल्ल्यो आसा आनी हे नव्या रुटांचेर आतां ह्यो बसी सुरू जाल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नायक. सेगीत पडपी पावसाक लागून शेनवारा राजधानी पणजेंतल्या सांतिनेज वाठारांत आशिल्ल्या एकमेव सिमेट्रीची बनत कोसळ्ळी. तशेंच ह्या सिमेट्री कडेन कोयराच्यो राशी साचिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. सध्या पणजे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या सिमेट्रीची पळोवणी केल्या. तशेंच ही बनत दुरुस्त करतले अशें उतरूय तांणी दिलां. कालूय आमचो CCPचो मेयर आहा पळय तेणें एक प्रेस नोट दिल्ल्या कडेन आहा जी कोलॅप्स जाल्या पळय ऑल हेची सिमेंट्रीची सांतिनेज सिमेंट्रीची आनी तेका निचेस आहा पळय तेका आमी निचेस म्हणटा. हे आतां हें आहा दिश्टी पडटा पळय तें हे आतां एक तेका एक सेंटिमेंटल वॅल्यू आहा. पूण हें आमचें एक निमाणें घर. हे निमाणें घराक लागून आमकां हालीं 3 वर्सांचो हिंगा आमची डेड बॉडी 3 वर्सांचो आमकां वॅल्यू हो आमकां हालीं 3 वर्सां हो लागून आमचो परमनंट न्हू. आनी जो पळय आमचे एक हें दवरता मेमरी दवरता एक सेंटिमेंटल वॅल्यू ती हितून आमी एक 2 घालून हितून निचान दवरता. सो तेच आयज कोलॅप्स जाला आनी जावं ते इनिशिएटीव घेतला चर्चीन इनिशिएटीव घेतला हो आमच्या CCPन इनिशिएटीव व्हेरी गूड. तशेंच आतां हे तुका सगळे आतां मार्बलाचेर वो ग्रायनायटाचेर पळय आहा त्यांनी तितून आमचे एक लास्ट एक बॉडीचे हें आसता हाडांचें हें आसता घालतात आमी हें करून एक लास्ट मेमरी हें दवरता आमची फॅमिलीचे. आनी तेच आतां पडलेल्या कडेन आहा. हे तर आमचे परमनंट न्हू. हे पळय ग्रेव्स आसता ओन्ली फॉर 3 years आसता. ते आमचे परमनंट न्हू. परमनंट आमचे कितें दवरता एक मेमरी दवरता जाल्यार तेच आतां पडोन येयल्ल्या कडेन आहा. आनी हांव जाणा ते हे कोत्तलेत म्हणून जे पळय इनिशिएटीव घेतला तेणें पळय दाखयला. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट जे आतां कोण पावनात तेणें मिटींग दवरल्या कोण पावनात न्हू तेंचे एक सेंटिमेंटल वॅल्यू कुशीन हें करचें आनी बांदतोच मागीर ते हारले पळय त्या जाग्याचेर हें करचें म्हणून. फाटल्यान हे पळय जायतो गार्बेज उडयल्ल्या कडेन आहा म्हणून हो पळय तो आतां हो गार्बेज एक रिलिजियस हो सेंटिमेंटल हें आमचो प्लेस आहा तेसलो ना गार्बेज घालचो येतल्या जाग्याचेर. आनी इवन इफ इट इज प्रायवेट प्रॉपर्टी तो ओनर कोण आहा पळय तेणें मातशें तेजेर नदर मारची आनी तें साफ करून दवरचें. आनी जरी तर म्युनिसिपालिटीक आहा हांव रिक्वेस्ट करता म्युनिसिपालिटीक तेलो कचरो थिंगा हाडून येतल्या प्लेसीचे कडेन फाटल्यान हें करचो ना म्हणून. गोंयांत चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. शेनवारा रुमडामळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत रावपी श्याम चोडणकरांच्या घरांत चोरी जाली. घरांत कोणूच नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घर फोडलें आनी भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो. पुलीस चोरांक सोदतात. आमी न्ही हें म्हाजें देराचें घर हांगा डेली न्ही आमी माजराक जेवण घालपाक लागून येता. देर सद्याना बेंगलोर गेल्लो आसा तेन्ना आमी सकाळीं घोव कितें म्हणपाक लागलो हांगा माजराक कापून घालून वयता तेन्ना येयली जाल्यार एक गेट ओपन आसा सो भितरलें दार ओपन आशिल्लें. मागीर घोवान म्हाका फोन केलो दार ओपन आसा म्हणून. मागीर सोमतो म्हाज्या देराक श्यामाक फोन केलो दार ओपन आसा. तेणें नेबराक फोन केलो. मागीर ते नेबरान तो भितर गेलो पयल्या सगळें तोडफोड केल्लें आसा. मागीर सगळे देरांक फोन करून आपयलें आनी मागीर पुलिसांक सांगलें. पुलिसूय रोखडें येयलें. पळय जाल्यार न्ही सगळी आलमारी फोडलेली आसा. 3 आलमारी फोडल्या. तितूंतले भांगर पयशे कांय ना. आतां कितलें आशिल्लें कितें तें देर तरी सांगपाक शकता कित्याक म्हाज्या आई मांवाचें मायेचें सगळें भांगर हांगाच आसतलें. तेजे बायलेचें कशें कितें म्हाका अजून कांय खबर ना. तेजी बायल आनी चेडूं बेंगलोर आसता. ते इंटर्नशिपाक लागून गेल्ले आसा. तुम्ही काल रावंड बी म्हटलें राती 10 येवन गेला आमी. लायट बी पेटोवन गेल्ली. लायट चालूच आशिल्ली. पयल्यार भायली आंगणाची लायट बंद आसा. वायर तोडलेली आशिल्ली. लॉक तोडलेलें आसा मेन दाराचें. महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकाक शिमेक लागून आशिल्ल्या जमनीचें तशेंच रान CRZ आनी गोंयांतल्या गांवांतल्या जमनींचें परतून सर्वेक्षण करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. आमदार राजेश फळदेसायान जमीन सर्वेक्षणाचो खासगी थाराव विधानसभेत मांडिल्लो. सेटलमेंट आणि भूंय अभिलेख संचालनालया वरवीं गोंयच्या जमनींच्या सर्वेक्षणा विशीं कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान
विधानसभेत खाजगी ठराव मांडिल्लो. ह्या ठरावाचेर जाल्ले चर्चे उपरांत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिल्ल्या उत्तराक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जोड उत्तर दिलें. ह्या उत्तरात तांणी जमनींच्या सर्वेक्षणाचें आश्वासन दिलें. हाचेर आमदार कार्लोस फेरेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार विरेश बोरकार आनी निलेश काब्रालान उलोवप केलें. जी पळय आमची बाउंड्री आसा लँड रिकॉर्ड जावं लँड सर्वेन हो सगळें डिजिटायजेशन जावन आनी परत एकदां ही फूल सर्वे जावपाक जाय. नाल्यार कशें जातलें स्पिकर सर, लास्ट टायम तुमी हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो अनमोड घाटार, थंय पयलीं एक आमचें स्ट्रक्चर आसलेलें, थंय पासपोर्टी जे पुर्तुगीज टायमाचेर त्या सायडीच्यान येताले, पण आयज ते पळोवपाक गेले आयज ते महाराष्ट्रान पडला जावं कर्नाटकान गेला. म्हणजे अशी आमची जमीन ना जाल्यार ही जर सारकी जर करना जाल्यार आमची जमनी कमी जायत वयतले स्पिकर सर. बाकी महाराष्ट्रान एक्वायर केल्या किंवा कर्नाटकान केल्या हे मातशें हेजे बद्दल हें करूंक जाय स्पिकर सर. हे व्हडलेशें हें न्हू, पण सरकारान जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें सारकें जातलें स्पिकर सर. I think you require a resurvey, and especially if you do not take the resurvey of the entire Goa, we can take some constituencies to see what are the problems. I am not saying take the entire constituency. You take my constituency to start with. I know of lands which were acquired by WRD, by PWD. They have not been constituted on the survey maps at all. म्हाका दिसता हे रेजोल्युशन स्पीकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय. तशेंच स्पीकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे अजून पर्यंत मिन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची मिन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा, हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणी हाडून दिल्लें रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा, थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हे आसा बाउंड्री आसा ती भितर पावली. High tide line also being shifted even in the coastal belts or in the rivers. Sometimes some places roads have come and sometimes roads have been blocked. And in 2003, late Manohar Parrikar, when he was Chief Minister of Goa, then 7.87 crores he had ordered a resurvey to be done. But resurvey was done and the maps were not updated and are not made public as of now because apparently there are still discrepancies. All you need to do is issue a notification. I know cost will be there. Under Land Revenue Code, there is a provision for resurvey because not only one survey, you can ask for revision also. If you are going to do Goa centric, I think you will require at least 500, 600, 700 or 800 crores. What provision is there? It is a good thing that this survey जावपाक जाय. The asset of the state needs to be protected. The survey of lands had been initiated way back in the year 1968. And the records were promulgated in the years 1971-72. All the features which were existing on lands were captured by surveyors, and every feature has been assigned a unique symbology. No doubt that periodic surveys were required to be carried out, but it has been the experience of the past that settled boundaries at times get altered when resurveys are carried out, leading to disputes and litigations instead of settling disputes. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाक लागून आशिल्ली शीम निश्चित करपा खातीर केंद्र सरकाराचे मध्यस्थीत होवशे सुटावो करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. निलेश काब्रालान ती आमची जमीन सांगता आसतना त्यांनी सारकें रायटली सांगलां. म्हणजे कितें जालां, मदल्या बॉर्डरीची जागा जी आहा पळय न्ही, पोर्तुगीज हांगातल्यान गेल्या उपरांत गोंय सरकार मातशें फाटींच रावल्या. ते फुडें पर्यंत वचून रावपाक जाय आसलें म्हणटा तशें. ते बॉर्डर डिस्प्यूट दोनूय स्टेटी मदलो, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांच्याय मदलो एकदां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक मदीं घालून स्टेट डिस्प्यूटूय निवप आनी डेट इन आवर ज्युरिडिक्शन इट इज अ गव्हर्मेंट लँड जातली. आनी दुसरी बिटवीन द विलेजीस. बट हे इश्यू जे आहा पळय दोनूय बिटवीन द टू स्टेट आनी बिटवीन द विलेजीस हे प्रायोरिटीचेर घेता. आनी दुसरें सजेशन जे आहा पळय न्ही, ओवरऑल आमकां रिसर्वे करपाक जाय. म्हणजे आमी जशें पळयता की आतां फॉरेस्ट आसतलें, CRZ आसतलें, हे सगळें म्हणजे हे सगळें कन्सिडर करून इन फ्युचर आमी स्टेप वायज हाजो जो सर्वे करपाक घेता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. नावेली जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्या वतीन लायिल्ले तक्ते अयोग्य आशिल्ल्याचो दावो थळाव्यांनी केला. वाठारांत भितर सरतना चुकीच्या सुवातेर आनी चुकीचे निर्देश दिवपी चिन्हांक लागून वाहन चालक गोंदळटात, जाका लागून रस्त्यार येरादारीची कोयणी जाता असो थळाव्यांचो आरोप आसा. हे तक्ते बेगोबेग दुरुस्त करून योग्य दिका दाखोवपी तक्ते लावपाची मागणी सध्या जावपाक लागल्या. तकली ना म्हाका दिसता लोकांक इंजिनियर बोर्ड लायला, बोर्ड लायला कोणा दिसपाक बोर्ड हे वचपाक डायरेक्शन. आता हिंगा डायरेक्ट अशें गाडयो मुखार ब्लॉक जाता, ट्राफीक जाम जाता. पुलिसूय कसो कास्ती दिनात पुर्तुगीज रिवर्स मान हाडपाक. सो हांव मागता जो बरो
इंजिनियर कोण आहा हो बोर्ड लावपाचो ते बोर्ड सारको लावपाक जाय आसलो हो कोणाक दाखोवपाक लायक ना म्हणून हे कोणा दिश्टी पडलो उपयलो कोणाक वायट लावपाक लागलो डायरेक्शनाची आता ह्या जाणा बसलो तेचो बोर्ड लायलो कोण एक आपणा भर भाशे काम कोणे इतले आंगाडी कोण इंजिनियर लायलो तो हेणे इतलो म्हाका दिसता कितें शिकलो बी कितें उलटो हेच कोण बोर्ड लायता काय कोणाक तो बाबा बोर्ड डायरेक्ट गाडी खूप वयता चित्तू गाडी वयता ट्रक वयता न्ही मुखार तापता मागीर तितून परतून रिवर्स मारता ते पुलीस मागीर तांकां हाडलें घेवन येता हिंगसून सो हांव मागो जाय कोण घायला लक्ष दवरचें आनी सारक डायरेक्शनान दवरता नावेली ते मडगांव वयता तो मेन जंक्शन हे दोन्ही लागता आमकां आनी हांगा सायनबोर्ड सारकी ना एक सायनबोर्ड आहा तो जंपींग जावन बसला हालींच न्यू केल्ले ते कशें केले कांय खबर ना आख्खे जंक्शन बोर्डाचो कांयच कळना वयते लोक बाबडे ते भायले येताय ट्रकार बी येताय पळय ते वयता आसतना तांकां ते सिग्नल कळना आनी ते सिटी भितर सरताय सिटी भितर सरता ते जाले ट्रॅफिक फूल जाम जाता हांगा ट्रॅफिक पोलीस ना आनी PWD जे वर्क चल्ला तेंगे काम मेन ते स्पीड ब्रेक घालता हांगा सितारा बजाजा कडेन आनी मुखार थंय तेंगे ते पट्टी सुटले जर बायकार नावेली जंक्शनाचे पट्टे सुटल्यात हय ते सारखे ना तेंगेले आनी ते कितें जाता बायकार आमी वता पळय आमकां सारको त्रास जाता व्हडली गाडी कशी तरी क्लियर जावन वयता बाबा आनी थंयच्यान हांगा पर्यंत जेन्ना ते बारीकशें काम PWD पळयना जाल्यार आनी व्हडलें काम आनी कितें करतले हेजेर गव्हर्मेंट लक्ष दिवपाक जाय PWD जे आहा पळय इंजिनियर बी आहा ते येवन पळोवपाक जाय टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून